गोयची संस्कृती विंगड विंगड सणा परबांनी भरिल्ली आसा। आयज बायलांनी वडाची पुनव मनयली। कांय बायलांनी वडाक फेरे मारून जाल्यार कांय जाणांनी घरांत पुजा करून वडाची पुनव मनयली। आपल्या घोवाची पिराय वाडची, फुडले 7 जन्म होच घोव मेळचो अशें बायलो देवाकडेन मागतात। लग्न जाल्ली बायलां वडा पुनव मनयतात। आंगार पुराय अलंकार घालून वडाच्या झाडाक सूत घेवन फेरे मारतात। साबार वाठारांनी बायलांची गलबल पळोवपाक मेळ्ळी। पळोवया पणजी, फोंड्या, मडगांव, शिवोले वाठारांत मनयल्ली वडा पुनव। आजचा दिवस प्रत्येक मराठी स्त्रीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, त्याच्या चांगल्या यशवंत आणि गुणवंत आयुष्यासाठी प्रत्येक पत्नी ही आपल्या नवऱ्याचं आजच्या दिवसासाठी खूप महत्त्वाचं वाटतं तिला। त्यामुळे सकाळपासून आम्ही उपवास केलेला आहे। मुलांची शाळा सुरू झाल्यामुळे त्या गडबड, त्यामुळे घरातली आवरून आम्ही सगळी तयारी पूजेची करून इथे आलेलो आहे। आणि करोनाच्या 2 वर्षानंतर यावर्षी आज व्यवस्थितपणे पूजा करता आली। 2 वर्ष आम्ही घरीच पूजा केली, पण हे इथे येऊन जे वडाला 7 फेरे घालून जे पवित्र वाटतं ते आज खूपच छान वाटलं त्यामुळे, आणि खूप आनंद झाला आज आम्हाला सवाशिणी। 그거 돼. आम्ही 15 वर्ष झाली हे कार्य करता वटपौर्णिमेचे। हे कार्य आमच्या पतीक वाढ जावपाचें आणि त्याचे आयुष्य वाढपाचें हे आमचे हितेन आम्ही हे कार्य करून घेतात। आणि सद्गुरूची सेवा ही पतीची सेवा। सद्गुरू पती स्वरूप आम्ही पतीची सेवा करतात आणि हे वडाचे मान्यान ही पूजा। वडाची पूजा पतीचे आयुष्य वाढपाक हे वडाची पूजा। वड जसं आसा तितकं तोपर्यंत आमचा पती वाढता। आणि ही धागा दोघांचे मिळून ही धागा सुटूंक जायना, एकत्र राहून आमची ही सेवा आम्ही पतीची करपाक जाय म्हणून हो धागा बांधता। वटपौर्णिमा साजरी करतायत आम्ही सगळे सवाशिणी बायला। तर त्याच्या फाटल्यान कितें आसा, सत्यवान सावित्री एक जोडे जावन गेले की अकाली मृत्यू तेचो आशिल्लो सत्यवानाचो, की म्हणून तिका पयलीं हें जाल्लें की सत्यवानाचो अकाली मृत्यू जावपा आसा, आणि तरी पूण ती सांगून सोदता। आणि तेजें सत्यवानाचें काम कितें आसता, गरीब आसता ती, फक्त लाकडां करून पोट भरपाचें अशें काम करीत आसता। आणि ते दीस सुद्दां ती हें करूंक सोदता की आयज तूं वचनाका म्हणून, की तुजो म्हणजे ती सांगना तिका डायरेक्ट की मृत्यू तुजो आसा म्हणून दिता। तरी पूण आडयता, कितें कितें करता सांगता, आडयता, पूण आडोवंक शकना ती। तरी तो आपलें काम, आपलें पोट त्या दीस वचना जाल्यार म्हाजें पोट चलचें ना। आवय बापूय आसा ताका बी हांव कितें वाडोवंक शकचो ना म्हणून तो पोटा लागून वयता।
लाकडां कट करपाक आनी त्या दीस तो वडाच्या झाडारूच चडटा आनी लाकडां कट करता. तर तेच्या वयल्यान तो पडटा आनी त्या दीस तेजो मृत्यू आसता की यमाकूय तशें तो त्या दीस तेजे मृत्यूचो दीस आसता. आनी त्या मृत्यू तेजो जावचो न्हू, ताका परत तो मेळचो सत्यवान सावित्री म्हणून तो अटल अशे परिश्रम करता आयच्या दिसा आनी यमा कडल्यान तेजो जीव परत मागून हाडटा. म्हणून तेज्या फाटल्यान सत्यवान सावित्री तेच्या फाटल्यान ती व्रत हें करता. आयज लोकांक कितें आमी शिकल्या खूब, आयज खूब फकाणां दिसता फाटल्यान अशें जावंक जालें, अशें जालें जाल्यार कितलेशेच म्हणजे आयज बायलो उदव्यो आसात ते सवाशणी आसूंक शकता. पण खंय तरी आमची संस्कृती आसा आनी तेच्या वयल्यान खंय तरी ताका व्हॅल्यू आसा तेच्या फाटल्यान. ती सत्यवान म्हणून कोणी सावित्री आसली न्हू, तिचो खंय घोवाचो प्राण वडा पोंदा गेलो. मागीर ती त्या घोवाक आपल्या वडा पोंदाक वडाच्या हेजेर दवरता आनी ताका वडाक सांगता आपूण येयसर आपल्या घोवाची रक्षा कर. हे म्हणून ती प्राण घेवन वयता, ते यमा फाटल्यान वयता ती आनी हे वचन वचन तो यम तिका खूब हें करता, प्राण तिजो पुन्हा परत दिना म्हणटा. पूण ती कशी हें करून करून ती प्राण आपलो घोवाचो तिजे यमा कडल्यान घेवन येता आनी थंय ते वडाच्या झाडापान तो घोव आसता तेजेर पडलेलो न्हू, थंय तो प्राण ती तेजेर हें करता. तिजे म्हणजे साणून ती वडाच्या झाडापान साणून ती घोवाचो प्राण हाडून गेल्ली आसता न्हू, म्हणून ती वडाच्या हेका साजरी करता वडाच्या हेजेर ताका लागून साजरी करता. म्हणजे वडान तेजें रक्षण करता त्या देहाचो तेजे सुवादीन साणून ते सुवादीन करून ती गेल्ली आसता प्राण हाडटा. पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सेवन्तिका बकुलचम्पकपटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमालती विष्ट्वा पूजयामि जगदीश्वरो मे प्रसीद. सुताचे 5 राऊंड मार. वटसावित्र्या देवताभ्यो नमः. सूत्रवेष्टनं च करिष्ये. गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंशं तन्नेत्रं बृहद्धरमशीषं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि. वटसावित्र्या देवताभ्यो नमः. आद्यं समर्पयामि. अर्घ्यम् आचमनं स्नानं समर्पयामि. वटसावित्र्या देवताभ्यो नमः. वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि. वटसावित्र्या त्रैलोक्य गोवा 365 खातीर पणजे म्हापसा मडगांव फोंडेच्यान इर्शाद शेख संदीप कामोलकार संदीप तुयेकार कृष्णा नायक.